हे जे मॉडर्न फायर स्टेशन आसा हाचे फाउंडेशन स्टेशन आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय मनोहर भाईन 16 जानेवारी 2019 घातलेले आणि मागीर हाचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसलो त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो हे आसा तो टर्मिनेट केल्लो 31 जुलय 2019 परत तांच्यांनी रिटेंडर केला आणि तो परत आता दिला 8 मे 2023 आणि 7 ऑक्टोबर 2024 सोंपोवपाचो केला 2019 हे फायर स्टेशनाचे फाउंडेशन स्टोन घातले ताचो कॉस्ट असलो तेन्ना 11,27,90,204 रुपया एक कॉन्ट्रॅक्टराक तांच्यांनी टर्मिनेट केलो फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना अशें GSIDC प्रोजेक्ट करता आणि असो डिले जाता त्या प्रोजेक्टाचो ऑडिट करता काय आणि तो ऑडिट करून फायंड आउट करता हातून कॉन्ट्रॅक्टराचो इश्यू आसा कन्सल्टंटाचो आसा काय त्या GSIDC ऑफिसरचो अशें कितें जाता आणि दुसरें म्हणजे 4 वर्सां कित्याक लागली एक कॉन्ट्रॅक्टर टर्मिनेट करून दुसरो कॉन्ट्रॅक्टराक परत इन्स्टॉल करच्या खातीर स्पीकर सर एक म्हणजे आमी एक तर कन्सल्टंट अपॉइंट करून ह्या पुराय प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही ते सदांच ताजो डिझायन ड्रॉईंग काम हे सगळें घेवन मागीर एप्रूव करता आनी ताज्या उपरांत आमी कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेता असो जेन्ना कितें प्रकार जाता पळय न्ही तेन्ना आमी ऑलवेज तेजो रिपोर्ट जो आसा हो कन्सल्टंटा कडल्यान सेपरेटली घेता कॉन्ट्रॅक्टराची बाजू आयकून घेता बट हाजेर ओवरऑल रिपोर्ट जो करता म्हणजे आमी तेका टर्मिनेट करच्या पयलीं वी आर गिवींग हिम द ऑपॉर्च्युनिटी ओके ताका परत एकदां काम करपाक आनी येते आनी स्पीकर सर म्हाज्या अंदाजान तांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे ताका 4 वर्सां लागोंक ना ताका म्हाका दिसता 19, 20, 21, 22 ताका टर्मिनेट केला आमी 23 हे सगळो प्रोसेसूच कंप्लीट करपा खातीर इट टेक्स द म्हणजे ताका पयली ऑपॉर्च्युनिटी तेणी काम बंद केल्या उपरांत 1 वर्सान टर्मिनेट केला विदीन अ इयर दुसरें एक्शन टेकन रिपोर्ट आसा 2020-21 21-22 ह्या एक्शन टेकन रिपोर्टान ह्या फायर स्टेशनाचे कांयच ना जेन्ना मागीर हांव इलेक्ट जावन आयलो पर्सनली फॉलो केले हांव म्हणजे CMाकय थँक्यू म्हणटा तेन्ना ते एक्शन टेकन रिपोर्टान आयला 22-23 आनी 23-24 म्हणजे म्हाका कितें एक प्रोजेक्ट सुरू केलो आणि तो जर प्रोजेक्ट तसो दिलो आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड जाला एक्शन टेकन रिपोर्टान सुद्दां ना आणि ते जर ताका ऑन ट्रॅक किंवा ते बाकीचो सगळो तो वेगळो विशय तेंच्यांनी वेगळो प्रश्न विचारचो कारण हो क्वेश्चन वीच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ओन्ली टू द बिचोलीम फायर स्टेशन आणि कशें आहा डॉक्टर चंद्रकांत शेटये फॉलोअप करपाचो तेंचो हे जो आहा पळय न्ही हातखंड हां हो शब्द सारको फॉलोअप करपाचो हातखंडांचो एकदम बरो आसा म्हणून ते कंटिन्युअसली फाटलो आमदार मातसो तो फॉलोअप बीन सारको करिनासलो ओके हो आमदार बरें फॉलोअप करता सो दॅट वील कंप्लीट दीस प्रोजेक्ट ओके एज अर्ली एज पॉसिबल हांव तांकां सांगता जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट कंप्लीट करुया